गोंयाक खासा दर्जो दिल्यार बाकीची राज्याय तकली वयर काडटले। बीजेपी गोंयाक खासा दर्जो दिवंकूच शकना अशें आदलो केंद्रीय मंत्री एदवाद फालेरूचो दावो। नरेंद्र मोदीचे विजय संकल्प रॅलींतले वक्तव्या उपरांत खासा दर्ज्याचेर बरीच चर्चा वाडल्या। गोंयांत जमीन विकती घेवप आतां सामान्य मनशाच्या हातांत ना। सरकारान ताचेर उपाय काडचो। गोंया भायल्यांक जमीन विकपाचेर निर्बंध घालपाचे यत्न करचे अशें एदवाद म्हणटा। गोंयची खासा दर्ज्याची मागणी हेरा भशेन अर्थीक न्ही म्हूण सांगून मोदीन हे मागणेक गोंयचे विजय संकल्प रॅलीन येवकार दिलो। गोंयाक खासा दर्जो दितलो अशें स्पश्ट उतर मोदीन दिवंक ना अशें एदवाद म्हणटा। मोदीजी कांय ताचेर उलोवंकूच ना, कितें आश्वासन दिवंकूच ना। उलयलो वयल्या वयर हाजेर कितें तुजी आयडेंटिटी, कल्चर, संस्कृती आनी कितें एनवायरमेंट तसल्यो खबरो कांय आश्वासन दिवंक ना। आनी दिवपाचो बीन आमी जाणा आशिल्ले आनी तेचें आश्वासन दिवपाक जायना म्हूण। कित्याक दिवपाक जायना? कित्याक ही पॉलिसी बीजेपीची न्ही। एक देशाक एक प्रांताक केल्यार स्पेशल स्टेटस दिल्यार इतलेशे प्रांत पळय आसा की मागतले स्पेशल स्टेटस कितलेशे आसा। तो गडकरी पळय आशिल्लो, तांचो अध्यक्ष पळय आशिल्लो, ताणें म्हणलें 2012 गोवा कॅनॉट बी गिवन स्पेशल स्टेटस, फुल स्टॉप। तो म्हणटा गोंयाक खासा दर्जो मागपा फाटल्यान वेळ वगडावचे परस सरकारान गोंयची जमीन साल्वार करची। आतां पळय सगळो पळय देशांतले लोक आनी विदेश पासून लोक जमीन घेता, घरां बांदता हांगा आनी ते प्रमाणे प्रायस पळय जमनीचे इतले पळय वाडल्या। Therefore, demand for restriction on land purchased by outsiders is fully justified. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीन थंयचे आमदाराची चवकशी जावंक जाय। पालिकेचे इंजिनियर अजय नायक आनी अशांक देसायच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर निर्णय सत्र न्यायालयान राखून दवरले उपरांत आदोगाद अनाकलेतान मिडिया कडेन उलयतना ही मागणी केली। कोसळिल्ले बिल्डिंगेच्या बिल्डराक अटक जावपाक जाय अशें वियगश मागता। इंजिनियरांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 20 जानेराक निकाल येतलो। The local MLA is involved, fully involved. We have information that he has two apartments in that building, and he was the one instrumental in expediting the grant of the occupation certificate. And therefore, they should first interrogate the local MLA, detain and interrogate him thoroughly, and get all the agreements that he has got with him. बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिल्डिंगेचे इंजिनियराकूय भितर ओडोंक जाय अशें अनाकलेत मागता। The builder and the contractor and the structural engineer who has taken the responsibility in writing on 2 occasions before the plan is passed and before the occupation certificate is given, that he is solely responsible for the structure. Nobody else is responsible. दोषी आसा तांचेर कारवाय जातली अशें खासा सरकारी वकील म्हणटा। From the prosecution, from our side, we will see that whoever is guilty in this offence is booked. We have to find out the connection of particular accused to the crime. Once we establish this connection, whoever is involved, however high and powerful he may be, all will be booked in the offence. If it is local MLA also, whatever it is, the investigation will proceed in the right direction. If the involvement of that MLA has come in the picture, then action will also be taken against him. इतले मजगती राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो। गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज निपक्षपाती, ताका लागून सगळ्यो बिल्डिंगो तपासपाचे आनी चवकशेचें काम तांकां दिवंक जाय। सरकारान हो अहवालय जाहीर करचो अशें ट्राजन डिमेलो मागता। This government had appointed a committee which is the most reliable committee of the Goa Engineering College. Now suddenly yesterday he says a committee of PWD has been appointed. It is very clear that no officer working under this chief minister can give an independent report. What is he trying to tell people? He should explain what he has received from the builders to make this U-turn. अटक केल्लो काणकोणचो पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकराच्या जामीन अर्जाचो निकाल कोर्टान 20 जानेर मेरेन राखून दवरला। मात रुबी रेजिडेन्सीचो बिल्डर आनी मालक पुलिसांक अजूनय मेळना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी ओमकार फळारी। गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक कोंकणी भाशा शिकोवपा खातीर खासा कार्यशाळा घेवपाची मागणी बिरेस्तारा पणजे जाल्ल्या विद्यार्थी संसदेन भुरग्यांनी केली। संसदेन विद्यार्थ्याचे प्रतिनिधींनी हेर कांय थारावय पास केले। जनमत कौल दिसा निमतान मिनेजीस ब्रागांझा संस्थेन ही खासा संसद दवरिल्ली। मिनेजीस ब्रागांझा संस्थेत बिरेस्तारा जाल्ल्या विद्यार्थी संसदेन कितलेशेच थाराव पास केले।
जनमत कौल दिसा निमतान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. पयलो प्रस्ताव 16 जानेवारी हो अस्मिताय दीस म्हूण सरकारी पावण्यार मनोवचो. ह्या खातीर राजभास संचालनालयान फुडाकार घेवचो. 2. शिक्षण खात्यान फावो ते परिपत्रक काडून सगळे शिक्षणीक संस्थांनी हो दीस मनोवप बंधनकारक करचें. गोंयकारपण ह्या मुद्द्याचेर हो दीस मनोवचो. 3. सगळी सरकारी अर्जपत्रां इंग्लिशी सयत कोंकणींतल्यान आसची. 4. ऑफिशियल गॅझेट सरकारान कोंकणींतल्यान काडचें. 5. खात्याचे शिक्के कोंकणींतल्यान येवचे. 6. सरकारी कर्मचाऱ्यांक कोंकणी शिकपा खातीर कार्यशाळा दवरप. 16 जानेर 1967 ह्या दिसा जाल्ल्या जनमत कौला विशीं उदय भेंब्रेन बरीच म्हायती दिली. डॉक्टर जॅक सिकेरा एकंदर विलिनीकरण विरोधी चळवळीचो फुडारी नाशिल्लो, तेका पक्षाचो फुडारी. आनी ओपिनियन पोल ही कल्पना ताजी न्हय आनी तें नांवूय ताजें न्हय. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.